Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पोट कोलाचेर डिपेंड आसा आणि काही लोक जे एज्युटेशन करतात की कोल बंद कर कोल जर बंद केलं जाल्यार पोर्ट बंद पडटलो पयली सुवातेर. दुसरें डबल ट्रॅकिंगाक लागून ते पोर्टाक पॉयंट आवट करतात. डबल ट्रॅकिंग हो फक्त पोर्टा लागून जायना जाल्यार इट इज एन नीड ऑफ दी आवर जे टायमा प्रमाणे गरज येयल्ली आसा त्या प्रमाणे आमकां डबल ट्रॅकिंग हो गोंयांत जाय. एक म्हणजे ट्युरिजमा जाय, दुसरें आमचे आमी जे प्रवासी आसता तेंचे कन्विनियन्सा लागून आमकां डबल ट्रॅकिंग हे जाय. ते फक्त पोर्टाक लागून नाका. नक्कीच जातलो आमचेर वायट परिणाम, पण जे काही लोक जे NGO म्हणटात की ते विरोध करतात कोल बंद करचे, वो जे विरोध करतात तो म्हाका दिसता जाल्यार तो तेंचो सेल्फ इंट्रस्ट आसा. आज आमी हांगासर पळोवपाक जाल्यार 1400 डायरेक्टली कामगार कोलाचेर जगतात. त्याच बरोबर बाकी जे आमचे कोल टर्मिनल आसा JSW, अडाणी यांचे कडेन जवळ जवळ 400 ते 500 कामगार आसात. आणि त्याच बरोबर पोर्ट जे पोर्टा कडेन पेन्शनर आसात 4400 तांकां ह्या कोल हँडल करूनच पोर्ट ट्रस्ट पेन्शन पेड करता. आणि जर अशे हे 10-20 लोक बोवाळ मारतात म्हणून जर सरकार डिसिजन घेता कोलसो बंद करता जाल्यार तें नक्कीच चुकीचें आसा. आणि जर सरकार तशें करता जाल्यार आमकांय बी रस्त्यार येवचें पडटलें. आज पर्यंत आमी येयल्ले ना, पण फुडें आमी नक्कीच येतले. Whether I vote, whether I voted or whether I did not vote on the day doesn't make a difference to my commitment to the cause, because I am here for the welfare of the people of my constituency and welfare of the people of South Goa, because doubling of South Western Railway will destroy South Goa, will destroy people's lives, endanger people's life from all points of view, and destroy the heritage of our state. I think this is a happy day for us because the hot mix carpet is being laid from today, and this hot mix carpet will be laid right up to Margam. Okay, and the sponsor for all this is our central government. As NA66 from Verna, Toyota showroom तातून म्हजो हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक गेला. नॅशनल हायवे एक्झिस्टींग जितले गोंयांत रोड आसा तांकां सगळ्यांक आमकां हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रान्सपोर्ट केंद्र सरकार हांणी आमकां 150 कोटी रुपया सँक्शन केल्या. हे सँक्शन करून जवळ जवळ 4 म्हयने जाले. आणि हे काम चालू करपाक आमकां तेणी एग्रिमेंटान कॉन्ट्रॅक्टराच्या बॅच मिक्स प्लांट घालपाक तेणी कंडिशन घातलेले. त्या खातीर हे जे बॅच मिक्स प्लांट घालपा खातीर जो प्लांट तो बसोवपा आसलो ताका हे 1.5 म्हयनो गेलो. हे काम आयज फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर चालू जाला.